फाटल्या म्हयन्यात दिवचल शहरात जाल्ले एके चोरये प्रकरणात एका दुबावी चोराक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला। दिवचल पुलिशेचे एके टिमीन दिल्ली हांगासर केल्ले कारवायेत थंयसरले पुलिशेच्या मजतीन दीपकुमार श्रीवास्तव ह्या दुबावी चोराक धरलो। फाटल्या म्हयन्यात साश्टीवाडो बोड्ड्या ह्या वाठारात वेवसायान सराफ आशिल्ले मिलिंद शिरोडकर हांच्या बंद बंगल्यात ही चोरी जाल्ली। चोरांनी बंगल्याच्या फाटले वाटेनचें दार मोडून भितर प्रवेश करून बंगल्यांतल्यो रुप्याच्यो देवतांच्यो मुर्त्यो तशेंच रुप्याचे 2 ग्लास चोरिल्ले। हे विशीं राधिका शिरोडकर हिणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली। दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामो करून पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला तपास सुरू केल्लो। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर एकोसकर आणि पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलिशेन चोरांक धरपाक एक टीम तयार केल्ली। विराज धाउस्कर हांच्या फुडारपणा खाला तयार केल्ले हे टिमीत पोलीस कॉन्स्टेबल विशाल परब आणि प्रज्वल वेलिंगकर हांचो आस्पाव आशिल्लो। हे टिमीन दिल्ली हांगासर वचून सेगीत 3 दीस यत्न करून दुबावीत चोराक धरपाक येस मेळयले। दुबावीत चोराक दिवचले हाडले उपरांत रितसर ताका अटक केली। हे चोरयेत आनिकूय दोगांचो हात आसा अशी माहिती धरिल्ल्या दुबावीत चोरान पुलिशेक दिल्या। फरार आशिल्ल्या दुबावीत चोराक धरपाक पुलिशेचे यत्न चालू आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।